Guidance mark A9. Taro ubaniyat, Baba Buddha Katmya, Gayon Koruniyat, Deva Moha Gaya. Taro ubaniyat, Baba Buddha Katmya, Gayon Koruniyat, Deva Moga Gayat, Deva Utoraiku, Jivit Bapak Beto, Sogli Ektai Sayat, Deva Moga Gayat, Deva Utoraiku, Jivit Bapak Beto, Sogli Ektai Sayat, Deva Moga Gayat. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सगळे आसूं. Papa Brindo, Bhagavad Augustine अशें म्हणटालो, Our hearts are meant for you, O Lord, and they will never find rest until they rest in you. आमची काळजां तुजेच पासत वो आमकां तुजेच पासत रोचल्यात आनी ही आमची काळजां शांती भोगची ना जरी तर ती तुजे शांतींत एकवटलेली ना. बाबडिनो, आमची गिरेस्तकाय कितें काय? ह्या संवसारांतली गिरेस्तकाय बदलेक सर्गीची गिरेस्तकाय एकठांवंक आमचो थेवो सर्गीच्या राज्यांत वेंचून काडूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उडास करता. आमचें मन काळीज हो तेवो एकठांय करूंक वावुरलें जाल्यार आमकां उरलेलें सगळें मेळटा. तर आमी संवसारांत वावुरतना आमचो वावर करतना वो कसलोय आमचो हातान आमी घेतलेलो वावर फुडें व्हरतना देवाची मुजरी सोदूंक आमचें काळीज देवाचेर धरूंक हें सासणीक जिवीत चडचें असलें हें धोरण घेवंक आयज आमकां आदारून करपा मागुया. आयच्या मिसांत आयचे मीस इनासियो फेर्नांदीस भेटयता आपल्या सगळ्या घरच्या आत्म्या पासत ताच्या इंतस्वा पासत मागुया. तेच बरोबर मागुया एका तरणाट्या पासत जे कॅन्सराचे पिडेक सांपडला ताका बेगीनच इलाज मेळोवंक मागुया. नेमिसाची भेटेक तो येता तेन्ना आमची पातकां वळखून घेवन देवाचें बोगसणें मागुया. हो पातकी सर्पविदा देवा आनी तुमकां बाबा बळिंदो हो सगळें अवसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध अमोचो अपराध अमोचो अपराध हे पसत भाग्य सदांचाक मेरेन सगळ्या जनतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा बळिंदो वचत खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्पविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका अशें आयकूंक आयलें. मनशाच्या पुता, अवचित हांव तुज्या दोळ्यांचो संतोष काडूंक वेता, पूण तुवें विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रडचें न्हय, दुखां वारोवची न्हय. गोपचूप हास्कार सुस्कार सोड, पूण मेल्ल्या खातीर रडूं नाका. तोकलेक मुड्डासो घाल, पांयांक वाणो घाल, तुजी खाडकी लिपोय नाका, चालतो उंडो खाय नाका. सकाळीं हें हांवें पोरजेक सांगलें आनी सांजे म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फर्मायलें, तशें हांवें केलें. तेन्ना पोरजेन म्हाका म्हणलें, तूं करताय ताची समजणी तूं आमकां दिवचो नाय? हांवें परतिपाट केलो. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलां. इस्रायेलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजो पवित्र जागो हांव बसटावंक वेता. तोच तो तुमचे सोबतीची वडवीक, तुमच्या दोळ्यांचो संतोष, तुमच्या जिवाचो जीव प्राण. तुमचे फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो तलवारीन मोडटली. आनी हांवें केलां तशें तुमी कोत्तल्यात. तुमची खाडकी तुमी दामचे नात, आनी चालतो उंडो तुमी खावची नात. तुमचे तकलेर मुड्डासो आसूं दी, आनी तुमच्या पांयांच्यो वाणो काडूं नाकात. तुमी विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रडचें न्हय, पूण तुमच्या खोटेपणाक लागून तुमी सुकून वेतल्यात आनी एकामेका मदें पिडगून रावतल्यात. असो इजिकेल तुमकां एक कुणा जातलो. ताणें केलां तशें तुमी कोत्तल्यात. आनी हें घडटा तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. जबाब, तुमी जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्यात त्या खोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें पोरो घाली. जबाब, तुमकां जोल्म दिल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामळ तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कशें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोप्याची संसद, काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असलीं भुरगीं ती. जबाब, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करूंक, म्हजी आदावत तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून पोरजा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आदावत पेटयतलों.
निर्बुदीच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव सोडयतलो. जबाब: तुमकां जल्म दिल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. खोशी मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सोर्गीचे राज खरेंच तांचे. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हळें, ह्यो: जिवेशी मारूं न्हय, पोरदुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरण्या धाकट्या मनशान ताका म्हणलें, ह्यो सगळ्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची कशी आसा जाल्यार वच, तुज्या लागीं आसा तितलेंय विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका तेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो खंती भरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबडीनो, एक दीस एका खेळगड्यांच्या पंगडांतल्यान एकल्या खेळगड्यान आपल्या कोचाक विचारलें, हांव बरो प्लेयर, खोडेगांठ प्लेयर जातलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? जे भाशेन आयच्या तरणाट्यान गिरेस्त तरणाट्यान विचारलें तेच भाशेन ताणें प्रश्न केलो. आनी ह्या कोचान ताका सांगलें, तूं बरो तर खेळगडी जातलो जाल्यार तूं जायतीं वरां प्रॅक्टीस कर, हांव कोच कसो कितें सांगता तें आयक, दुसऱ्या सांगात्यांक तांकां मान रेस्पेद दी, सांगात्या बरोबर फुडें वचूंक तूं आदार कर, आनी तेन्ना तूं बरो खेळगडी जातलो. आनी तेन्ना ह्या तरणाट्यान म्हटलें, कोचाक सांगलें, हांव हें करीत आयलां, आनीक कितें म्हाका उणें आसा? आनी तेन्ना ह्या कोचान ताका सांगलें, हें तूं म्हजे लागचें शिकलाय, आतां एक उणें आसा तुका. तूं वच तुज्या गांवांत, जेन्ना तुका वेळ मेळटा तेन्ना तूं दुसऱ्याक हांवें शिकयलां तें शिकय. पूण हो तरणाटो सॅल्फीश आसलो, तो दुसऱ्यांक शिकोवपाक तितलो फुडें नासलो. आनी खंती भरीत जावन कोचान सांगलेलीं तीं उतरां आयकून तो गेलो, कित्याक ताजे लागीं दुसऱ्यांक आनी शिकोवपाक ताजें मन नासलें. बाबडीनो, असलीच गोत आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकल्या. जेजू म्हणटा ताका, तुका एकूच उणें आसा, वच आनी तुजी गिरेस्तकाय दुबळ्यांक वांट, मागीर तूं म्हज्या फाटल्यान ये. गिरेस्तकाय आसप वायट न्हय, पूण तुजें ध्यान मन तर तेच गिरेस्तकायेचेर आसा, हेंय वायट. कित्याक गिरेस्तकाय सगल्यांक कुशाल रावची सोय आसाच, हो सगल्यांक जाय. पूण जेजू म्हणटा, तुजें ध्यान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, आनी जें कितें तूं संवसारान कमायताय तें सात्वीकपणान, विथ ऑनेस्टी तूं कमाय. आमी समाजांत पळयत जाल्यार थोडीं जाणां आसा तीं केन्नाच खुशाल आसना, तीं केन्नाच सॅटिस्फायड जायना. कितलेंय हाड, थोडी पावटी कितलीच गिरेस्तकाय आसा तातूंत खुशाल रावन तांच्या लागीं घडना. वो कांय जाणां आसा तांकां गिरेस्तकाय पुंजायल्या बगर
तांचो वेळ सरना तेंच मन तांचे कशे भशेन पुजावची हेरांची थोड्यांची कशे भशेन आडकां नाडकां करून पुजावची पूण कोणाक दवरतात खंयचे पिळगेक दवरतात थोडे फावटी येवची आसा तीच पिळगा न्हय ते फुडले पिळगेक पासून ही गिरेस्तकाय एकठांय करूंक ती वावुरता कांय जाणां गिरेस्तकाय एकठांवचे वाटेर आसतना आपल्या जिवाचो पर्वा करिनासतना ती एकठांयच रावता आनी खावचो वेळ पावलो तेन्ना ही गिरेस्तकाय आनी खावंक पावना बोलतोच खावन वता कित्याक तांचें ध्यान मन हे गिरेस्तकायेचेर धरलेलें गिरेस्तकाय म्हणटा तेन्ना न्हय फकत दुडू भांगर पूण तेच बरोबर आमकां दिल्ले देवान गूण खूंय आमी वापरता आयज ह्या खेलगड्या भशेन ह्या गिरेस्त तरणाट्या भशेन आयज जेजू आमकांय सांगता तुजें ध्यान मन खंय आसा तुका दिल्ली गिरेस्तकाय आमी म्हणचे न्हय फकत भांगर रुपये हें न्हय पूण तुका दिल्ले गूण ही जावन आसा तुजी गिरेस्तकाय ही गिरेस्तकाय तूं दुसऱ्यांक कशें वांटाय तुजो वेळ कसो दुसऱ्यांक दिताय कशे भाशेन दुसऱ्यांक तूं वयर काडूंक अपलिफ्टमेंट आमी म्हणटा दुसऱ्यांक वयर काडूंक वावरता दुसऱ्यांक आमी एम्पावरमेंट म्हणटा दुसऱ्यांक फुलोवपाक फुडें दवरपाक तूं तुजो कसो तेंको दिताय हें सगलें जेजू आयज आमचे लागीं विचारता दरेकली आमी गिरेस्त ही गिरेस्तकाय आमी दुसऱ्यांक कशी वांटा तेकूच तुकाय उणें आसा जेजू म्हणटा जेजू लागीं विचारुया कितें तें आनी तोच जेजू आयज आमकां जबाब दितलो तुकाय एक उणें आसा तो जागो रिकामी आमी भरूंक आयज वावरुया सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता तुवें तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणान देवाक जय सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाक वालीत दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणान देवाक जय मोशा बाबा म्हणून मोशा तुमचें बलिदान सर बलिदान बापाक आमी मानता तसलें जावं म्हूण मागुया हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आत्म्याक सर्वेस्कोर मानून घेवन प्रार्थया प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराताय वाडटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाचे देवा सर कडेन सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमचे दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुकाच तुजेच कृपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात
तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसून वेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोवची. क्रिस्परींच्या वन जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणेक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदकां दिवन भावार्थाचो गट परगटुया. तुज्या कुर्साक आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सरवंडरा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर चळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती भगिन धर्मृत आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचें ध्यान मन घेवन घालून सर्गींचो देवो एकठांय करूंक आमकां आदारण करपाक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संकाय येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां गाळणेक पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन आतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल. आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. उभी राहूया. प्रार्थना. कोण वळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावूं. आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गाण्याचो अंक F15. Mozo potla kohoru, tuji koshi sahara, tuzo kuri suhuba, solie moji pahatlia, apracha jivatso, zomonismo korata, Apločiu korianis, tausas lakoraika, aprača živaso,